काळसाच्या. कर काळसा आमची तुझ्या काळसासारखी, जेसू भोळ्या आणि खालत्या काळसाच्या. कर काळसा आमची तुझ्या काळसासारखी, जेसू भोळ्या आणि खालत्या काळसाच्या. कर काळसा आमची तुझ्या काळसासारखी, जेसू भोळ्या आणि खालत्या काळसाच्या. कर काळसा आमची तुझ्या काळसासारखी. कस्तातल्यानो वजन वावैतल्यानो, मुचे सरशी येया. जू मुचे तुमच्या खांदार घेया, मुचे लागचे शिका. कित्याक हांव जावन आसा भोळो खालत्या काळसाचो, तुमकां विशेव दिवसो. आनी जू मुजे सलीस वोचे बोहाडू, तुमकां विशेव मेळटलो. जेसू भोळ्या आणि खालत्या काळसाच्या. कर काळसा आमची तुझ्या काळसासारखी, जेसू भोळ्या आणि खालत्या काळसाच्या. कर काळसा आमची तुझ्या काळसासारखी. जर तुम्ही मुसो पाटलाव करूंक आशेतात, तुमकांच इन्कार करा. खुरीस तुमचो घेवन मुखार सरा, मुचे फाटल्यान येया. कित्या कोल्यांक आसात माटी, सुकण्यांक आसात गोंडेर, म्हाका रावंक सुवात ना. नांगराक हात घाल्या उपरांत फाटीं पळयतात तर, मुजेशी जावचें ना. जेसू भोळ्या आणि खालत्या काळसाच्या. कर काळसा आमची तुझ्या काळसासारखी, जेसू भोळ्या आणि खालत्या काळसाच्या. कर काळसा आमची तुझ्या काळसासारखी.
पुली थोर मुखार पुली थोर ताच्या फाटल्यान माती आनी बरीच आनी हे पवित्र काळजाचे चेहऱ्यार हे चेहऱ्यार बघा पवित्र उतराय चेहऱ्यार बघा हे ताच्या फाटल्यान मोठो पुरुष ह्या गाडीतल्यान वचून त्या गाडीतल्यान फाटी येऊ आता लोक हांच्या फाटल्यान वचाचे ह्या बायबलाच्या चेहऱ्याला फाटल्यान लोक वचा निमाणे पवित्र काळजाच्या चेहऱ्याला येता हांच्या फाटल्यान लोक वचा दया करी लोक वचा लोक या चेहऱ्याला फाटल्यान वचा
जेजू तू म्हजो राय जेजू तूच म्हाका जाय हालेलुया जेजू तू म्हजो राय जेजू तूच म्हाका जाय आर्गा तुका स्तुती तुका आर्गा तुका स्तुती तुका जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव हालेलुया जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव आर्गा तुका स्तुती तुका आर्गा तुका स्तुती तुका जेजू तू म्हजे सत जेजू तू म्हजी वाट हालेलुया जेजू तू म्हजे सत जेजू तू म्हजी वाट आर्गा तुका स्तुती तुका आर्गा तुका स्तुती तुका जेजू तू म्हजो voice जेजू तू म्हज्या days हालेलुया जेजू तू म्हजो voice जेजू तू म्हज्या days आर्गा तुका स्तुती तुका आर्गा तुका स्तुती तुका Alleluia 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 Alleluia
जेजू तू म्हजो राय जेजू तूच म्हाका जाय हालेलुया जेजू तू म्हजो राय जेजू तूच म्हाका जाय आर्गा तुका स्तुती तुका आर्गा तुका स्तुती तुका जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव हालेलुया जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव आर्गा तुका बिस्परा सगळ्या आमच्या मायस्ताची सुरुवात करून एक टांजा सगळ्यात जाल्या आज आमचा दीस देवा अर्गात असो देवाचे प्रार्थना असो आणि देवाचे आशीर्वाद असो ह्या संदेशा वेळार पवित्र पुस्तकात मान करून पवित्र पुस्तका परिवार आमकां जल्म येतना जिविताची जड वाडटा आनी जिणे पयणाक वाड दिता जेजूच्या मोगान जियेव आनी पवित्र काळजाक आमच्या कुटुंबांत जागो दिवन सदांच देवाचे उतार नियाळची गरज आमच्या काळजांत हे देवाचे उतार जिरो कुरपा जोडया आमचो पात्रोण जावन आसच्या पवित्र काळजाक मान पाटोवया त्याच काळजाच्या मोगाच्या आनी त्यागाच्या स्पिरितान जियेव आदार मागतना जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणलो सोम्याचो उपादेश क्रियाळपणी जियेवन निस्वार्थी मोगान भरली क्रिस्ती परजा जावं देवाची कृपा आनी आदार मागया उतार देवाचे उतार मोगाचे उतार ससाचे जीविताचे संसार गाजोता उतार सोम्याचे संसार गाजोता उतार सोम्याचे संसार गाजोता उतार सोम्याचे संसार गाजोता उतार सोम्याचे उजवाडयता ते जिवीत मनशाचे उस्वाडयता ते जीवित मनशाचे उतार देवाचे उतार मोगाचे उतार ससाचे जीविताचे अंतरी संसार उजवाड फांकयता उतार संसार उस्वाड फांकयता आमकां काकुटीन जिवीत लाभयता आमकां काकुळटीन
जिविताचे उतर देवाचे उतर भोगाचे उतर सस्नाचे जीविताचे ताळो सोम्यासो गजून घरांद्या ताळो सोम्यासो गजून घरांद्या ताळो सोम्यासो गजून घरांद्या ताळो सोम्यासो गजून घरांद्या बोलो मधुर गीत संसार सरास मधुर गीत संसार सरास देवा आमच्या दराक ये सोम्या आमकां आदार दिवंक तूर्त कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन हालेलुया. गीत आमी गावया काळजा ये जेजूच्या.
बसया बसया. आता आमी एका पटापटी एक 3 कीर्तनां गायन करता. देवाच्या उतरांत कीर्तनां भोव प्रमुख वांटो खेळतात मात्र नाही कीर्तनांचं मागणें देखून आज आमी सांजेचें मागणें वेस्पर्स म्हणटा आमी तें करूंक आयल्या. ह्यो आमच्यो भयणी आमकां कुमोक करतात. ह्या पंथाची तिचे संगता गाया, ह्या पंथाची तिचे संगता गाया. एका उपरांत एकलो संगता गावचें नाका. ती लीड करतना तिचे सांगाता, ही लीड करतना हिचे सांगाता. पयलो श्लोक काडा तुमचे करतले. रिपीट करा, हांव पयलें वाचतां. देवान सासणीक मोगान आमचो मोग केला देखून जेजूक वयर उबारलो तेन्ना ताणें आमचेर काकूळ दाखयली आनी ताच्या पवित्र काळजाच्या मोगाक आमकां ओडली. सांगाता म्हणया. देवान सासणीक मोगान आमचो मोग केला देखून जेजूक वयर उबारलो तेन्ना ताणें आमचेर काकूळट दाखयली आनी ताच्या पवित्र काळजाच्या मोगाक आमकां ओडली. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. आनी तुमचे मुखामोल पळसळटले. नचे तुमची तकली पुन्हा तुमी केदीस खालची ना. हांगा आसाय दळदिरो सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या नातांतलो ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. नाका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरणां येतात ती सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका भियेवन चला. ताका भियोन चलतल्या कांयच उणेना. क्रिस्तू प्लेसता आनी भुकेता. पूण सर्वेस्परा सुतल्या कांय सुणेना. ये आमच्या भुरग्यानो म्हज्या
जावं वाईटाक पाट कर बरें तें कर शांती सो आनी तिसो पाट लाव कर सर्वेस्वराचे दोळे नीतिवंतांचेर आसतात. तांचे कान तांची बोब आयकतात. पूण सर्वेस्वराची मुखामोळ कोट्या विरोध आसा. तांचो उगडास पृथ्वी वयलो तो पुसून काडटा. शावलो मारता सर्वेस्पर तांचे आयकता सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. सांडलेल्या सर्वेस्पर लागीं आसा कृतीन उडलेल्या तो निवारता. नीतिज्ञ मनशाचेर ते कश्ट सायतिल्ले आसात. पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. सगळी ताची हाडां तो राखता. तांतली पर्यंत मोडून वेचीना. खोट्या ताची खोटेपण मरण हाडटा. नीतिमोन मनशाचो द्वेश करतल्या ह्यास भोगूंक मेळटली. आपल्या सेवकांचो जीव सर्वेस्पर सोडयता. ताका शरणा येतल्या ह्यास भोगूंक मेळची ना. महिमा बाबा आणि पुता आणि पवित्र ज्ञान जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा. श्लोक सकडी सांगता देवान सासणीक मोगान आमचो मोग केला देखून जेजूक वयर उबारलो तेन्ना ताणें आमचेर काकूळट दाखयली आनी तांच्या पवित्र काळजाच्या मोगाक आमकां ओडली. मातेवाच्या वांजेलान जेजू म्हणटा हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो म्हजे लागचें शिका. ही उतरां नियाळ्ळ दुसरें कीर्तन आमी गावया. म्हजे उपरांत म्हणा म्हजे तावन शिका हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजे तावन शिका हांव बड्या आनी कलत्या काळजाचो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. तुझे
तुझे दिसते देखून तू न्याय निर्णय करताय त्यांना नीतिवान फरमान दिताय प्रामाणिकपण तुका मानवता तुझ्या अंतस्करणात तुझी जाणवार म्हाका शिकयता सगळे म्हजे एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून देवा एक नवो थेर आत्मो तुझे भितर
आणि तुझे जातले मडक्याचे महिमा बापा आणि पुत्रा आणि पवित्र जशी आई तशी सदा आणि सदा सांगाता मुझे तावन शिका हांव व्हडल्या आनी कलत्या काळजाचो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो.
देवाचें उतर आयकोवच्याक आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावोंक जाय. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमच्या लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपदेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरता तो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणना, कित्याक चाकराक आपलो धनी कितें करता तें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दिवंक जाय. उरचें तचलें फळ दिवंक जाय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या बापा लागीं म्हज्या नांवान तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपदेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें वतनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावां भयणीनो, आज देवाच्या उतरा विशीं आमी नियाळ करनासता आसतना, देवाचें उतर घेवन मागोवन आसतना पवित्र पुस्तकांत देवाचें उतर कितें करता म्हणलें थोडो वेळ नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पवित्र पुस्तकांत देवाचें उतर कितें करता. आज हांवें एक सादी जाप दिवंक प्रयत्न केला. पवित्र पुस्तकांत देवाचें उतर देवाचें मोगाळ काळीज उगडापें करता. देवाचें उतर म्हळ्यारच उगडापण. उगडापणाचो वांटो देवाचें उतर. देवाचें उतर कितें करता. देवाचें मोगाळ काळीज आमकां उगडापें करता. पापा फ्रांसीस आदलो पाप साहेब, पापा लियो आतांचो पाप साहेब, दोगांनी चडून एकेच नमनेचें दस्तावेज बरयलें. पापा फ्रांसिसान बरयल्लें विश्वपत्र मनशां आनी दैवीक मोगा विशांत. जेजूच्या काळजांतल्या मनशां आनी देवाच्या मोगा विशांत ताणें बरयल्लें. ताचें नांव आसा दिलेक्सित नॉस. इंट्रेस्टिंग. दिलेक्सित नॉस तशें म्हळ्यार ताणें आमचो मोग केला. ताणें आमचो मोग केला. दिलेक्सित नॉस. तें उतर एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत हांवें काडलां. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत ती येता. क्रिस्तान आमचो मोग केलो. ताणें आमचो मोग केलो. ताणें म्हळ्यार क्रिस्तान. दिलेक्सित नॉस. आनी आमच्या नव्या पाप साहेबान पापा लियो न्हू, ताणें एक आपोस्तलीक पत्र बरयलें पोरिशीन. क्रिस्तांवांच्या दुबळ्यांतय दाखयचे जाल्ल्या मोगा विशां. आनी ताचें नांव आसा दिलेक्सिते.
पापा फ्रांसिसाचें दिलेक्सित नॉस ताणें आमचो मोग केला आनी पापा लिओचें दिलेक्सिते हांवें तुमचो मोग केला. ताणें आमचो मोग केला, जेजून आमचो मोग केला, क्रिस्तान आमचो मोग केला. हांवें तुमचो मोग केला म्हणटा कोण? जेजू. जेजू हांवें तुमचो मोग केला. आतां एक सम्मरी जावन एक सारांश जावन सांगचें जाल्यार ताणें आमचो मोग केला विश्वपत्रांत पापा साहेब एक गजाल स्पश्ट करता. ताणें आमचो मोग केला संपूर्ण तरान कुर्साच्या ताच्या संपूर्ण बलिदानात. ताणें आमी ताचो मोग करच्या पयलेंच ताणें आमचो मोग केलो. देखून आमच्या मोगाची प्रतिक्रिया कितें म्हणटा आमी, ताच्यागी पयलें ताचो मोग आसा. देखून पयलें मोग केल्लो देवान. ताणें आमचो मोग केलो. सांत पावल रोमाकारांक बरोवन 8व्या अध्यायांत परतून म्हणटा, देवाच्या मोगात आमकां विंगड करूंक कोणागीय जायना. आतां आमी आयकल्लो वांजेल, हांवें तुमचो मोग केला. आनी आतांय तो आमकां म्हणटा, हांवें तुमकां इश्ट म्हणून आपयलां. देखून देवाचो मोग शर्तावीण पयलें ताणें आमचो मोग केलो जुआंवच्या पत्रांत. आनी आमी देवाचो मोग जेजू मुखांतर शिकल्या. कित्याक जेजू तर विश्वास दवरल्या वरवीं आमकां देवाचो मोग कळीत जाला. दिलेक्सित नॉस हातूंत पापा साहेब म्हणटा, जर काळजाचें मोल देवयशी जाल्यार काळजाक जोगतें मोल दिलें ना जाल्यार काळजांत हांव उलोवच्याक कांय मोल ना जालें. काळजांत हांव उलयल्लें तें बरें लागता. काळजाक महत्व दिलें ना जाल्यार मोतीच्या संदेशांक मोल ना जाता. संबंधांक मोल ना जाता. चरित्रेंतल्या बरेपणाक वा आमच्या संबंधाच्या बरेपणाक कितेंच मोल ना जाता. कित्याक आमची सगळी चरित्र्या काळजाचेर घडोवन हाडल्या. आमचे संबंध, आमचें बरेपण काळजाचेर घडोवन हाडलां. दिलेक्सित ते हांवें तुमचो मोग केला हातूंत पापा साहेब वैयक्तीक आनी शाश्वत देवाचो मोग आमकां कळीत करता. आनी ह्या मोगांत जेजूच्या पवित्र काळजाचें रुपणें तो घेता. आनी तें पेल्यातय आनी एकामेकांतय विशेश करून दुबळ्यांतय हो मोग वांटून घेवंक आमकां उलो दिता म्हणून शिकयता. पापा साहेबांनी दोन एकल्यान एक विश्वपत्र आनी एकल्यान एक अपोस्तलीक पत्र बरयल्लें तें आमी वाचल्यार तें देवाच्या उतराचेर बांदून हाडलां. एके रितीन सांगचें जाल्यार देवाचें उतर देवाच्या मोगाची काणी. देवाचें उतर देवान मनशाक बरयल्लें एक लव लेटर, पवित्र पुस्तक देवाच्या मोगाची काणी. देवाचो मोग घड नासलो, मितमेळ नासलो. तो शर्तावीण बोगसण्याचो पाटी फुडें फळें नासतना गूण करता तें काळीज देवाचें. देखून देवाचें काळीज पवित्र पुस्तकांत मोगाचें काळीज म्हणून आमकां व्यक्त जाता. हर एक शब्द पवित्र पुस्तकांतलो
देवाचो मोग व्यक्त करता. आनी शेवटीन देवाचो मोग व्यक्त जाल्लो जेजू थंय देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. देखून देवाचें उतर जाणा जावचें म्हळ्यार देवाचें काळीज जाणा जावचें. देवाचें उतर कोण जाणा जाता तो देवाचें काळीज कितें म्हणून इल्लें इल्लें जाणा जाता. पोरणो सल्लो सारांश जावन हांवें सांगचें जाल्यार तें देवाच्या मोगाचें वा दैवीक मोगाचें उगडापण. पोरणो सल्लो देवाच्या मोगाचें उगडापण वा आपले परजेच्या मोगाक आवडेवचें देवाचें काळीज थंयसर व्यक्त जाता. निर्गमन पुस्तकांत थोडे उल्लेख सांगचे जाल्यार निर्गमन पुस्तकांत मोइशे लागीं देव आपूण कोण म्हूण म्हणटा. देव दयाळ, मोगाळ, कुरपाळ, रागार जावंक सवकास, काकुळतीन भरलोलो. देखून मोग देवाचें एक लक्षण मात्र न्ही, देवाचो जिनोसूच मोग. किर्तनाच्या पुस्तकांत किर्तन 103 परत हिंच उतरां व्यक्त जाल्यात. सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ, सोंसणीक आनी मोगान भरलोलो. तो आरोप लायना, राग धरन रावना, पातकां प्रमाणे आमचे कडेन वेव्हार करिना, गुण्यावांक फावो तें फारीकपण दिना. ताचो मोग शिक्षा दिवचो न्हय. प्रावाद्या लागीं उलोवन देवान आपलो मोग व्यक्त केला. जेरेमिया प्रवादी देवाच्या मोगा विशयान उलोवन म्हणटा, पयस्तावन सर्वेस्पर ताका दिश्टीक पडलो, सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयतां. आमच्या होसेया प्रवादी म्हणटा, एफ्रायमाचो हांवें ल्हानतावन मोग केलो, ताकाच्या मोगाच्या बांदांनी हांवें ताका व्हडून हाडलो. तो अविश्वासी जालो जाल्यार हांव ताचो मोग करीत रावलो. पोरण्या सोल्ल्यांत देवान आमचो विशेष मोग केलो म्हणून आमकां कळटा. पोरनो सोल्लो देवाच्या त्या मोगाच्या काळजाक एक प्रस्तावन जाता. आनी नव्या सोल्ल्याक आमी आयल्यार देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आमी म्हणटा. आजून नियाळ हांव करता आसतना म्हजे मतीक आयिल्लें एक चिंतप काळजांत हांव, देवाचो शब्द मनीस जालो म्हणच्या बदलाक देवाचो शब्द मोग जालो म्हण येतकोंड. देवाचो शब्द मनीस जालो म्हणच्या देवाचो शब्द मोग जालो म्हळ्यार चूक जायना आशिल्ली. कित्याक जेजून आज सांगलेलीं उतरां, हांवें तुमचो मोग केला. जुआंवचींच उतरां, हांवें तुमचो मोग केला. आनी जुआंवच म्हणटा, देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिलो. देखून हांवें म्हळें देव मोग जालो, देव मनीस जालो, देव मोग जालो. आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिलो. ताचेर विश्वास दवरल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक, बगर ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. आनी जेजून कितें केलें, ताच्या उतरांनी, ताच्या करण्यांनी, ताची उतरां पळया. कशें म्हजो सर्गीचो बाप दयाळ, तशेंय तुमी दयाळ जावंक जाय. ह्या म्हजे सरशीं कश्ट तेल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. ह्या म्हजे लागचें शिका, म्हजें जूं वावोंक सुलाब, म्हजें वजें हाडू. हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो. ताच्या करण्यांनी कोडकार ताका आपडोवंक शकतात. सामाजीक आडकळी आचार विचार तो उतरता, पातक्यांक बक्षिता, भुकेल्ल्यांक जेवंक दिता. हें सगळें ताच्या मोगा वरवीं साद जालें. ताच्यो वापारी पळया, देवाचें मोगाळ काळीज व्यक्त करता.
कोण तो प्रॉडिगल सन. देवाची आपल्या बापायक सांडून पयस गेल्लो वेचीक पूत बापूय ताका मोगान वेंगता. पूत येताना धांवन ताका तो वेंगता. जेजूची ओपार बोऱ्या गोवळ्याची नोवानोय बकऱ्यांक सोडून एक चुकून गेल्ल्याक सोदून येसो तें ताचें काळीज. ताच्या कस्ता मोरणान हांवें येदोळूस सांगलें ताणें आमचो मोग केलो. ताचें कश्ट मरणच आमकां सोडवून हाडच्याक आनी कुर्साचेर मोगान ताणें आपलें बलिदान केलें. कुर्सार जेजूचें काळीज विदलें आनी थंय तावन भायर सरलें रगत आनी उदक. आनी त्या रक्तान आनी उदकान संस्कार घडले आनी पवित्र सभा घडली. आनी पवित्र सभा खंय तावन घडली? काळजा तावन घडली. पवित्र सभा जल्मल्ली काळजा तावन. पवित्र सभा जल्मल्ली मोगा तावन. काळजा तावन म्हणटाना मोगा तावन ती जल्मली. ताचो हरेक रक्ता तेंबो ताचें हरेक उलोवणें कुर्सार मोगाचें. जिवंत जेजू काळजांत उलयता. जेजू लागीं उलयतना एम्माउसाच्या वाटेर शिसाचें काळीज पेटलें. काळीज पेटाचें जाल्यार काळजाक उलयचें, काळजाक पुसपुसचें. जेजूचीं उतरां देवाचें काळीज उक्तें करतात देखून तांचें काळीज पेटता. तोमासाक तो म्हणटा हांगा ये, तुजें बोट म्हज्या काळजान घाल, हांगा घाल, म्हज्या कडवळ्यान घाल. आनी सतमान म्हणजे काळजाक लागीं जा. सतमानच्याक जेजू सतमानच्याक ताच्या काळजाक लागीं जावंक आपयता. जेजूच्या काळजाक लागीं जाताना आमी सतमानूंक साथ जाता. आखेर करता आसतना हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र म्हणटा देवाचें उतर तें क्रियात्मक. तें दोन दरींच्या तालवारी परी जिवें आनी क्रियात्मक. काळजांतल्यो आशा आनी अत्रेक सयत तें सांगूंक सोदता. हांवें चिंतलें हें आमी सडावत आमकां लागू करचें. भोवशें हें देवाकच लागू केल्या कशें. देवाचो उद्देश देवाच्या उतरांत व्यक्त जाला. ताच्यो काळजाच्यो आशा आमचें बरेंपण आशेतात. भावां भयणीनो, आज धर्मामध्ये कुटुंबामध्ये असमाधानाच्यो अशांतीच्यो विंगड करच्यो वाटो विविध आसात. पूण मदर तेरेजा म्हणटा तशें आज बूक आसा जाल्यार बरगाल आसा जाल्यार तो मोगाचो बरगाल. तेरेज जेजूचें ल्हान फूल ती देवाच्या उतरांत हांव कोण म्हणून सोदून काडूंक प्रयत्न करताली आनी आखरेक तिणें सोदून काडली गजाल आपूण पवित्र सभेच्या काळजांतलो मोग. पवित्र सभेक एक काळीज आसा आनी त्या काळजांतलो मोग जावन जियोंक हांव आशेतां. स्वार्थाच्यो वाटो विविध आनी विंगड, पूण मोगाच्यो वाटो स्वार्थाच्यो वाटो मिकोवन वेतात. परत तुमचें गुमान पापा साहेबाच्या दिलेक्षिते आपोस्तलीक पत्राक वडता. दुबळ्यांचो मोग, देवाचो मोग व्यक्त करूंक तो आमच्या काळजांत दवरला म्हणून तो आमच्या काळजांत आसा म्हूण दाखोवंक एक वाट. कुमोक कोणी मागतना म्हाका कितें मेळटा गाय ताचें तावन. कुमोक दिता आसतना हाका हांवें कसो वापर येत, हिका हांवें कशी वापर येत म्हणलें चिंतप उदेत आसतना. बोट दिल्यार हात गिळटा म्हणलें चिंतप चडून येता आसतना मोग आमकां
पवित्र पुस्तकांत व्यक्त जाल्लो मोग, देवाचें मोगाचें काळीज आमकां मोगाचें जावंक उलो दिता. तुका मोगाचो अनुभव जाला? तुका मोगाचो अनुभव जाला? तुवें मोगाचो अनुभव दिलाय? देवाचें उतर मोगाचो अनुभव दिवंक आनी मोगाचो अनुभव जोडूंक, विशेष करून दैवीक मोगाचो अनुभव जोडूंक एक वर्तें हातेर. आमी आतां उबी रावया. आमची मागणी देवाच्या उतराक एक स्तोत्र गातस सर्गेच्या बापाक उबारया. पांचोंक स तुमचे करतलेन पांचोंक स. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपल्या रक्तान आमचीं पातकां धुवन काडलीं. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपल्या रक्तान आमची पातकां धुवन काडली. ताणें आमकां एक राजकुळ आनी ताच्या देवा आनी बापाची सेवा करचे याजक केल्यात. आनी आपल्या रक्तान आमची पातकां धुवन काडली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपल्या रक्तान आमची पातकां धुवन काडली. मोरयेचें स्तुती गायन उबें रावन आमी गावया. श्लोक आमी सांगता. उजो घालूंक हांव संवसाराक आयलां आनी तो आतांच पेटलोलो म्हाका जाय. आमी दिबे घालया.
व्हळ्या आनी कलत्या काळजाचो जेजू आमचे समोर आसा. आमी देवाच्या उतरान नियाळलेलो जेजू आमचे समोर आसा. देवाचेंच मोगाळ काळीस आमचे समोर आसा. आमकां समजूनसो आमचो मोग करचो, शेवट पर्यंत मोग करचो जेजू आमचे समोर आसा. येवकरिस्तांत देवाचो मोग संपूर्ण तरान व्यक्त जाता. मदर तेरेजा म्हणटाली, कुर्साक पळय, देवान तुजो कितलो मोग केलो म्हूण कळटा. येवकरिस्तांत ते जेजूक पळय, आतां देव तुजो कितलो मोग करता म्हूण कळटा. हे येवकरिस्तांतल्या जेजू थंय आमचो भावार्थ उच्चारया. आमच्या काळजान ताच्या मोगाचेर पातयेवन जायते इरादे आसात, ते आतां आमी आमच्या भावार्थाच्या प्रार्थना मुखांतर ताचे समोर दवरया. आमच्या आत्म्यांक विशे उदेतल्या जेजूक आमची मागणी करन म्हणया. मोगाळा सोम्या आमची काकुळट कर. मोगला बापा, पवित्र पुस्तकांतल्या तुझ्या उतरा मुखांतर आमच्या लागीं निरंतर उलयताय. तुझी उतरां पवित्र सभेंत करी जायशी करताय. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी हे तुझे उतार उर्बेन परगडच्याक आनी ताचो अर्थ लोकांक सोडून सांगच्याक तुझ्या पवित्र आत्म्यान तांकां बोर म्हूण मागता. बापा, आमचे प्रार्थन आयक. आमचे प्रार्थन आयक. तुझी उतरां उजवड आनी तारण दितात. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी तुझ्या उतराक तालपूरच्या येवजनाद्वारे लोकांक बरेपण हाडूंक भविष्य तांची मूत उजवडाय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. तुझे उतर एकवटाचे हातेर आमच्या सेर कुटुंबांनी एकवटाच्या स्पिरितान बरोवन तुझे उतर वाचून नियाळून वांटून आनी ते उतर फलदायक रितीन जीएमच्या मुखांतर देखी बरी जिनी रुता करूंक आदर दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सभा रितीच्या पिढेवरवीं आनी विविध कारणाक लागून कश्टांच्या प्रत्येक जावन प्राकृतीक असमतोलना निमती रयत आनी आमचे भाऊ भयणी कश्टान आसात. तांकां सर्वांक तूं सांबाळ आनी तांचें जिवीत संतोश भरीत कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. फाल्यांच्या दिसा आमी संभ्रामचे आमचे व्हडले फेस्त तुज्या आशिर्वादांनी आनी सैरादेऱ्यांच्या हाजरी वरवीं संतोश भरीत आनी दादोसक्याचे कर म्हूण मागता. आयची बेसपाची सेरेमनी चलोवन व्हरूंक कुमोकरच्या मानादीक बाप दोतोर विशेन सिकेर किर्तना गांवक कुमो केल्या मानादीक बाप नवीन पिंटो आमच्या आत्मीक संगतींनी कुमोकरच्या विगार आनी सहायक विगार वस्ते याजाक हजार जाल्ल्या सोर याजाकांक सोर दर भयण्यांक फिरगस गवलीक परिशदेच्या सांद्यांक संघ संस्थ्याचे आनी सोर लायकांक तुज्या बेसावांनी बोर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. तुज्या उतराक आमची काळजां मोना तूं उक्ती करताय. हे वेदी बोवारी जमल्या आमी सर्वांनी तुजें उतर आयकूंक आनी उंडो मोडच्यांत तुजी वळख धरूंक सदांच तुका साक्ष दिवची पाटलावदार जायशे कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. आमचे कडेन मागोवंक जायतें आसा. तें भोव पवित्र काळीज आमची मागणी स्विकार करूंक जायतें आसा. मौनपणी मागया.
सर्व आमी आमची मागणी सगळी सांगाता घालून सोम्यान शिकयल्लें मागणें म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळ्ळीन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्व पदवेदारा देवा बापा, तुज्या मोगाच्या पुता जेजूचें पवित्र काळीज आमी आनंदान वंदिता आनी ताच्या अपरिमीत मोगाच्या देण्यांचो उगडास करता. सर्गींच्या देण्यांची जर जावन आसच्या जेजूच्या काळजांतावन बरोवन वळचे कृपेन आमकां बर म्हण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो तुजे समें पवित्रत्नेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता, सासनाच्या सासनाक येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत आमी गावया. जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. सगळीं एक घडी बरबशी फाल्यांची मंडळ सांगूंक आसा. फाल्यां सकाळीं 9:30 वरार आमी मानाच्यो वाती बांदता. सवाय 10 वरार संभ्रमीक फेस्त मीस उडास आसूं दी. आज ही भोव आपुरबाय सांजेची मागण्याची सेरेमनी चलोवन व्हेल्ल्या मानादीक दोतोर विशेंत सिकेर हांचो आमी उपकार बावरता. ते आमच्या DSSच्या
मंगळाज्योती केंद्रांत बायबल कमिशनाचे आनी बायबल केंद्राचे निर्देशक महात्मे अखिल भारतीय सगळ्या बायबल शास्त्र्यांचे अध्यक्ष ह्या वार्ते ते चुनायत जाल्यात देखून तांकां आमी आमच्या सगळ्या पिळगेच्या नांवान तांकां आमी अभिनंदन पाठयता आनी तांच्या वावरांत बरें मागता. हर एका दिसा सकाळीं शुभ वर्तमान म्हणून एक तुमकां नियाळ येता तेत पाद्र्या पासून आनी बुवा पुरबाय तरान सदांच एक बरें चिंताप ते दितात आनी जेजूची सुवार्थक हर एका म्हयन्यांत आमकां येता तेच ताचे संपादपी देखून तांणी आज बुवा पुरबाय तरान आमकां ही मागण्या विधीन चलोवन व्हेल्ल्याक आनी आमकां आमचे पासून मागिल्ल्या खातीर तांचो उपकार बावडटा. तांच्या सांगात आयल्यात आमच्या लुड्स सेंट्रल स्कूल मंगळूर दिवचे नांवार देख इस्काल ताचो प्रिंसिपल आसा फादर जॉन्सन वंगा आसा फादर आमच्या संतोषाचो क्लासमेट तो ताचोय आमी उपकार बावडटा. तेणे आसा फादर पिटर मास्कारेनियस ते माउंट फोर्ट पाद्र्यापांचे सगळ्या भारताच्या प्रोविन्शियल ते 2 पटी जावन आसले आयल्या थोड्या वावरान ते बिजेंत वावर ते आसात तांकां आमी उपकार बावडटा. आनी आमचे हे आयचे सांजेचे ही किर्तनां तरबेती दिल्ली मनादी बाब नवीन पिंटो ते आमचे देशचे ज्युडिशियल विकार तांणी हांगा 2-3 पटी येवन तरबेती दिली आनी ताचे निवर्ते आमचे क्वायर साल्वादोर आनी सगळ्या क्वायरान ही तरबेती घेवन हा सगळे बुवा पुरबायन लितूजी चलोवन व्हेल्या तांचो सगळ्यांचो उपकार बावडटाना ही बुवा पुरबाय चेरेलां हे पवित्र पुस्तकाचें चेरेल आमचे हेनरी मंतेरो इंडामाचें काम आनी सिस्टरान तें डेकोरेशन केलें आनी हें चेरेल आमच्या बेट्टाराम म्हणे आमचो उद्दान बेटवाड्याचो तोमास ताणें बुवा पुरबाय तरान तें ताणें कर्ण मांडून हाडलें आनी आमचे धर्म भयणींनी बुवा पुरबाय तरान तें सगळीं सुरंगार आयलें तांकां आमी सर्वांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या मागण्याक आयिल्ल्या तुमी विसवून काडली थोडी जावं पुरो सकाळांक विसवून काडली बेसावां देवाची तुमकां आसात देखून आतां उबी रावया निमाणें गीत आतां आमी गावया. आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.